नमस्कार येवकार गोवा टुडे सुयश गवणेकार सविस्तर खबर आदी हेडलाइन्स। बुधवार केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बसकेत गोयच्या एसटी आरक्षणाविषयी प्रस्ताव। घरमंत्री अमित शहाचे उतर म्हणटा गोविंद। मुख्यमंत्री सांगता 2027 पयली आरक्षण मेळटलें। एसटी दर्जो मेळोवन दिवपी बीजेपी स्किमी दिल्यो, आता आरक्षण दितले। बीजेपी एसटी मोर्चाचो अध्यक्ष प्रभाकर गांवकार उलयलो, मिशन पॉलिटिकल रिजर्वेशन 37वे। गोंयांत आप आनी काँग्रेस एक, आपाचो उमेदवार सरलो फाटी। दोनूय मतदारसंघात काँग्रेस जिखतली, बीजेपीक हरोवंक खंय दोनूय पक्षांचो यत्न। लोकसभेचे वेंचणुकेक काँग्रेस एकठांय। गोंय, दिल्ली, हरियाणा, गुजरातांत सिटांचे वाटे, मात पंजाबांत झाडू हातांत ना। पंजाबांत दोनूय पक्ष स्वतंत्र। मांडवी पुलाचेर एक्सिडेंटात टू व्हिलरी वेल्यान उसळून उदकांत पडिल्ल्या जावेद सडेकाराची बॉडी 2 दिसांनी मेळ्ळी। टायट जावन गाडी मोखली ट्युरिस्टा आड, सदोष मनुष्य हत्येची केस। भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय साक्ष अधिनियम 1 जुलै सावन लागू। ट्रान्सपोर्टरांनी आवाज काढल्या उपरांत ही टेंडरांविषयी तरतूद सध्या कडी। प्रधानमंत्र्यांनी छत्तीसगडात 34,000 कोटीचे प्रकल्प लायले चालीक। नवे 20 प्रकल्पांतल्यान गोंयाक पावर। गोंय, महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरातांत वीज पुरवणुकय सुदारतली। लिंबू तापलो, 7 रुपयांक एक, 50क 7, कांय कडेन तेकलो 10 रुपयांक। बिजापूर पावस पडिल्ल्यान लिंबाची शॉर्टेज आनीकय वाडपाचें शिना। येता त्या बुधवारा जावपा आशिल्ले केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बसकेंत गोंयच्या एसटी राजकीय आरक्षणाविशीं प्रस्ताव हाडपाचें उतर केंद्रीय घरमंत्री अमित शहान खंय दिलां। मंत्री गोविंद गावडे मिडिया कडेन उलयलो। आरक्षणाचे प्रक्रियेक खंय 1.5 ते 2 वर्सां लागतात। मुख्यमंत्री सावंत म्हणटा 2027च्या विधानसभा वेंचणुकेंत आरक्षण मेळटलें म्हणपाचो विस्वास। अनुसूचित जमातीक राजकीय आरक्षण दिवपाच्या विशयावेल्यान मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत काल एसटी डेलिगेशन घेवन दिल्ली पावलो। सभापती तवडकार, मंत्री गोविंद गावडे, आमदार गणेश गांवकार आनी आंतोन वाझाक घेवन मुख्यमंत्री घरमंत्री अमित शहाक मेळ्ळो। काल दिल्ली एसटीचे डेलिगेशन घेवन आमी मेळपाक गेल्ले, सो दॅट एसटीचे पूर्ण डेलिगेशन मेळ्ळें आनी आमी पयलीं सांगता त्या प्रमाणे कोड ऑफ कंडक्ट लागच्या पयलीं तांचो जो इलेक्शन कमिशन आनी डिलिमिटेड कमिशन फॉर्म जावप हो प्रोसेस कंप्लीट जाता। म्हाका विश्वास आसा तांच्यांनी सांगला, सो दॅट निश्चित रित्या तांकां जें 2027च्या पयलीं तांकां रिजर्वेशन जर मेळपाक जाय एसटी खातीर तें मेळटलें। येता त्या बुधवारा जावपी केंद्रीय मंत्रिमंडळ बसकेंत केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह गोंयच्या एसटी आरक्षणा विशीं ठराव हाडटले म्हणून उतर दिलां, अशी माहिती मंत्री गोविंद गावडेन दिल्या। अशें जावपाक जायना की ताका प्रक्रिया आसा, ताका एक प्रोसेस आसा, ताका एक प्रोसिजर आसता आनी म्हाका प्रोसिजर पूर्ण जाता म्हणल्यार म्हाका कांय म्हणल्यार 18 ते 24 म्हयन्याचो कालावधी 100% लागतलो। कारण ज्या वेळाचेर नोटिफिकेशन काडले नंतर डिलिमिटेशन किंवा वेगळे वेगळे रुल्स जे आसात ते एमेंड आमकां करचे पडटले। खंयचो सेन्सस आमी घेतलो होय ताजेर एक चर्चा पूर्णपणे जावन ताजेर परिपक्व अभ्यास म्हणटा तो आसा पयलीं तो आमचे आदरणीय गोंयचे मुख्यमंत्री आनी आदरणीय गृहमंत्र्यान केल्लो आसा। बुधवाराक खंयचे कॅबिनेट येतले? गोवा कॅबिनेटान सेंट्रलाक हो विशय जो आसा पयलीं तो गोंय सरकारच्या आखेऱ्या भितर ना, हें आमी वारंवार आमी सांगिल्लें आसा। हो जो विशय जो आसा आनी तो आमचो मिनिस्ट्री ऑफ ट्रायबल अफेर्स जे आसात न्यू दिल्ली केंद्रीय मिनिस्ट्री तांचे कडेन ना। हो एकंदरीत जो सब्जेक्ट जो आसा तो होम अफेर्सा कडेन निगडीत आसा आनी कॅबिनेट नोट आमी ज्या वेळाचेर गोंयचे मुख्यमंत्री 2-3 दीस पयलीं मेळिल्लो आशिल्लो, नंतर आमी प्रत्यक्षान ताका मेळिल्ले आशिल्ले। ताणें
येता त्या बुधवाराक हो सगळो काही गोष्टी डिस्कशन जातलो आणि ओन्ली वन स्टेट विल बी कन्सिडर, ओन्ली गोंयचीच फक्त स्पेशल हे कॅबिनेट डिसिजन रिझोल्युशन जातलें अशें म्हणून आमकां एश्युरन्स दिली. प्रुडंटा खातीर शिरीश कोकळकार. मागासवर्गीयांक एसटीचो दर्जो बीजेपीनूच मेळोवन दिल्लो. उपरांत 2012 तवडकार मंत्री आसतना 23 स्किमी लागू केल्ल्यो. आतां 2027 पयलीं राजकीय आरक्षण लागू करतले म्हूण बीजेपी एसटी मोर्चाचो अध्यक्ष प्रभाकर गांवकार उलयला. घरमंत्री शहा कडेन जाल्ले बसकेंत खंय तशें उतर मेळ्ळां. मिशन पॉलिटिकल रिजर्वेशन उतराचेर सातिस्वेत. कारण भारतीय जनता पार्टी एसटी मोर्चा म्हणूनच आमकां आयज हे आमकां जे एसटीचो स्टेटस मेळ्ळो आसा तो 2003 आमच्या सरकारान दिल्लो आसा. तेजे नंतर आमची ज्यो स्किमी आयज आमी 23 सादारणशे ट्रायबल डिपार्टमेंटान स्किमी घेता त्योय भारतीय जनता पार्टीचे सरकार आसतना 2012 सालाक जेन्ना आमचे आयचे सभापती आनी त्या वेळचे आमचे मिनिस्टर ट्रायबल मिनिस्टर आशिल्ले रमेश तवडकरजी हेणे आमकां त्यो त्या वेळाचेर घालून दिल्ल्यो. आयज डॉक्टर प्रमोद सावंत हेंचे कडेन आयज ट्रायबल मिनिस्ट्री आसा आमची गोंयची, तोय आमकां आमचे फॉरेस्ट ट्रॅक एक्ट म्हणात किंवा बाकीच्यो एकलव्य स्कीम आसात, बाकीच्यो वेगवेगळ्यो ज्यो स्कीम आसात म्हणजे हो जो समाज आसा फाटीं उरचो न्ही, तांकां अपलिफ्टमेंट मेळचो म्हणून प्रत्येक जाण प्रत्येक हातूंतल्यान तो वयर काडपाचो प्रयत्न करता. दुसरें आमी सदांच म्हणटात की आमचें एक स्लोगन आसा मोदी की गॅरंटी ते जातले म्हणून. आमकां आमच्या प्रायम मिनिस्टराचेर पूर्ण विश्वास आसा. हे जे कितें आमकां सांगलें आसा तें 100% जातलें आणि गोंयान भितर आमकां डॉक्टर प्रमोद सावंत त्यांचेर पूर्ण विश्वास आसा. डेफिनेटली आमी हॅप्पी आसा आनीक आमी फूल कॉन्फिडन्स आसा की येणाऱ्या काळात ते आमकां मेळटले म्हणून. मिशन पॉलिटिकल रिजर्वेशन म्हणटा शहा कडेन जाल्ल्या बसकेत 2027 पयल्या आरक्षण लागू करपाचे उतर मेळ्ळा. मिशन पॉलिटिकल रिजर्वेशन उतराचेर सातिस्वेत. आणि ताणें एक बरी एक एक्सेप्ट केलें, एक म्हणजे चूक एक्सेप्ट केली ती अशी की खरोखरच इतकी वर्सां उरपाक जायनासलें परंतु इतकी वर्सां उरले कळ्ळें आनी आमचेर तो अन्याय जालो हे ताणें मान्य केलें. होम मिनिस्टराक म्हळ्यार ताका आमी हॅप्पी आसा म्हणजे कितें आसा जे तरेन ताणें हें दिल्लें शब्द दिल्लो उतर दिल्लें कळ्ळें न्ही पाळ्ळें तेंच जर जशें मुख्यमंत्र्यान पाळ्ळा तेंच जर आमच्या होम मिनिस्टरान जर पाळ्ळें तर दुदान साखर पडल्या सारकी जाली. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. गोंयांत आप आनी काँग्रेस एकठांय आयले. दोगांचीय मतां एकठांय हाडून गोंयांतले दोनूय मतदारसंघांत काँग्रेसीक जैत मेळटलें म्हणून आप आनी काँग्रेसीक विस्वास. दिल्ली सावन घोशणा जाल्या उपरांत दोनूय प्रदेश मुखेली गोंयांत बरोबर मिडिया मुखार. भाजपाक हरूंक खंय पुराय यत्न, वोट बँक मर्ज. इंडिया ब्लॉका अंडर इंडिया अलायन्सा अंडर गोंयची दोनूय सीट उत्तर आनी दक्षिण नॉर्थ एंड साउथ गोवा जे गोंयचे लोकसभेचे सीट आसा ते दोनूय सीट आमी ठरयला की काँग्रेस पक्षाक दितले. काँग्रेस पक्ष अंडर इंडिया अलायन्स ही दोनूय सीट लढतले आणि आमी आणि काँग्रेस म्हणजे आम आदमी पार्टी आणि काँग्रेस पक्ष एकत्रित राहून हे इलेक्शन फॉर ऑल पर्पजेस इन्क्लुडिंग बूथ मॅनेजमेंट टू गेटिंग टू द पीपल वील बी डुईंग दिस टुगेदर. आणि आज खूप खोस बघता की this decision has been arrived at by considering the entire central leadership, the local leadership, काँग्रेस पक्ष, काँग्रेसचे आमचे जे फुडारी, काँग्रेसचे जे मिडलाईन आसा आणि आमचे जे लिडर्स आसात आणि एकठांय जावन हे डिसिजन घेतला आणि इट इज एब्सोल्युटली अ सीट शेअरिंग अरेंजमेंट नॅशनली इम्पॉर्टंट फॉर द इम्पॉर्टन्स ऑफ इंडिया ब्लॉक अँड इंडिया अलायन्स अँड टू डिफीट करप्ट बीजेपी. सो हे डिसिजन जे आसा is going to help India Alliance look and we are going to work together. आम्ही आमच्या व्हॉलंटियर्सांकय सांगले, आम्ही काँग्रेस पक्षाकडे सांगला की ज्या जाग्यार आम्ही आमचे एमएलए आसा, आमचे बूथ मॅनेजमेंट आसा, आमचे जे लोक आसा ते बरोबर काम करचे पडटले आणि काम केल्यारच हे एकत्रितपणे जातले. सो त्यांना खंय तरी मिळून मिसळून आम्ही काम करचे पडटले आणि आम्ही दोघ जाण एक गजाल सांगू शकता की आम्ही आमचो तो गोंयकार हातीन झाडू घेऊन ब्रश कमळात भायर उडयले. So nobody is hurt here, nobody is disappointed here as far as this decision is concerned. This decision is for the well-being of India bloc. This decision is for well-being of India alliance. आणि आमचो हेतू आसतलो की नॉर्थ गोवा आणि साउथ गोवा जे सीट आसा ते कशे तरेन मॅक्सिमम वोट्स घेवन आमी इंडिया अलायन्साचे जे उमेदवार आसा तांकां जिखून हाडटले. या ब्रश जुमला पार्टीच्या विरोधान जे लढतात
जांकां हे ब्रश जुमला पार्टीचे सरकाराक घरात हाडपाक जाय तेही पक्षांक हांव आज तुमच्या मार्फत उलो मारता की आज खंय तरी इंडिया अलायन्स ब्लॉक ह्या देशान ह्या भाजप सरकाराक हरोवपाक मुखार सरल्यात. सो म्हाका दिसता इतर पक्ष जे ह्या बीजेपी पक्षा विरुद्ध उलयतात किंवा जे विरोधी तांकां हे भारतीय जनता पार्टीचो सरकार नाका, म्हाका दिसता तांणी एकत्र येवचे, हातभार लावचे आणि गोंयची जनता जी आज पीडित आसा ह्या ब्रश जुमला पार्टी सरकाराचेर म्हाका दिसता तांणी हातभार लावून इट हॅज टू बी अ युनायटेड फायट. म्हाका दिसता सगळे जे विरोधी पक्ष जे आसात तांचो आवाज एक जावपाक जाय. लोकसभेक गोंयांतल्या दोनूय सुवातांचेर काँग्रेस लडटली म्हूण काँग्रेसीचो खासदार मुकुल वासनीक उलयला. दिल्ली 3 जागे काँग्रेसीक, 4 आपाक. गुजरातांत 2 जाग्यांचेर आप. हरियाणा 9 जागे काँग्रेसीक, 1 आपाक. पंजाबांत स्वतंत्र वेंचणूक, युती ना. दिल्ली लोकसभा में 7 सीटें हैं. आम आदमी पार्टी 4 पे लड़ेगी. कांग्रेस पार्टी 3 सीटों पर दिल्ली में चुनाव लड़ेगी, चांदनी चौक, नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ वेस्ट. गुजरात में 26 लोकसभा सीटें हैं. 24 पर कांग्रेस लड़ेगी. 2 सीटों पर आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी रहेंगे. हरियाणा में 10 लोकसभा सीटों में से 9 सीटों पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस लड़ेगी और 1 सीट जो कुरुक्षेत्र की है वहां पर आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी लड़ेंगे. चंडीगढ़ को लेकर लंबी चर्चा हुई, लेकिन आखिरी में ये तय किया गया कि चंडीगढ़ में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रत्याशी चुनाव लड़ेंगे. गोवा में भी, खास करके दक्षिण गोवा में विस्तार से चर्चा हुई, लेकिन फिर ये तय किया गया कि गोवा की दोनों सीटें ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी लड़ेंगी. पंजाब में दोनों पार्टियों ने म्यूचुअली ये तय किया है कि अलग अलग चुनाव लड़ेंगे. देखिए, हमारा पूरा कैडर देश के लिए राजनीति में आया था. आज अगर हमारे कैडर से पूछोगे कि क्या इंपॉर्टेंट है, वो कहेगा कि देश इंपॉर्टेंट है. मांडवी पुलार एक्सिडेंटात 2 व्हिलरी वेल्यान उसळून उदकांत पडिल्ल्या जावेद सडेकाराची बॉडी 2 दिसांनी मेळ्ळी. शेनवारा सकाळी 6 वरांचेर पोन्ने सचिवालया मुखार एकल्याक ताची बॉडी दिसली. कोस्ट गार्डा सयत फायर ब्रिगेडीन ती बॉडी भायर काडली. गाडी मोखपी ट्युरिस्टां आड पुलिसांनी टायट जावन गाडी चलोवपाची केस केल्या. मांडवी पुलार एक्सिडेंट जाल्या उपरांत उदकांत पडिल्ल्या 2 व्हिलर चालकाची कूड शेनवारा सकाळी सापडल्या. रेंट कारवाल्यान आपली लेन मोडून 2 व्हिलरीक बिरेस्तारा सांजे धपको दिल्लो. धपक्यासरशी न्हंयत पडिल्लो जावेद सडेकर हेल्मेट आनी ग्लोव्ज काडून तो वाचयात म्हणून हात दाखयतालो. मात बोट पावता म्हणसर तो गायब जालो. ताका सोदपाक फाटले 2 दीस कोस्टल गार्ड, फायर ब्रिगेड आनी पुलीस यत्न करताले. आज ताची कूड सापडल्या. तुमकां खबर आसतली, ब्रेस्तादी सांजे मांडवी ब्रिजाचेर एक भिरांकू अपघात घडलेलो आनी त्या अपघातांत एक बॉलेनो कार आणि एक 2 व्हिलर मदीं हो एक्सिडेंट जाल्लो आनी तातूंत जावेद सडेकर हो भुरगो अल्डोना रावपी हो मिसींग आसलो. ताच्या उपरांत जे कोस्टल पुलीस जावं सगळे आमचे जितले सर्च ऑपरेशन करपी फायर ब्रिगेड आसूं सगळे तेंची सर्च ऑपरेशन चालूच आशिल्लें, परंतु ब्रेस्तारच्यान शेनवार पर्यंत ताची बॉडी खंयच मेळोंक ना. ताच्या उपरांत आयज सकाळी शेनवारा संक सुमार फातोडेचेर पुलिसांक एक अनआयडेंटिफायड बॉडी ओल्ड सेक्रेटरीचेर फुडल्यान उदकांत सापडली. ताच्या उपरांत आता त्याची आयडेंटिटी जी आहा ती रिवील जाल्ली आसा आनी तो जावेद सडेकर हाची बॉडी आसा अशें स्पश्ट जाल्लें आसा. आनी फुडली इन्व्हेस्टिगेशन पणजे पुलीस करीत आसा. पणजेच्यान प्रुडंटा खातीर रुपेश रावत. संसदेच्या मान्सून सत्रांत पास केल्ले 3 नवे क्रायम कायदे 1 जुलय सावन देशभर लागू करपा खातीर केंद्र सरकाराची अधिसुचोवणी. भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरीक सुरक्षा संहिता आनी भारतीय साक्ष अधिनियमाचेर डिसेंबरांत राष्ट्रपतीन शिक्को मारिल्लो. ट्रान्सपोर्टरांचो विरोध मतींत धरून हीट अँड रन तरतूद सध्या कडेक दवरल्या. प्रधानमंत्री मोदीन छत्तीसगडांत 34,000 कोटींचे प्रकल्प चालीक लायले.
देशांत साधन सुविधा कनेक्टिव्हिटी आनी वीज पुरवणेचेर फोकस करून सरकाराचें काम चल्लां म्हूण प्रधानमंत्री उलयलो. 1600 मेगावॅट पावर प्रकल्पाची पयली फेज चालीक. ह्या प्रकल्पांतल्यान गोंय, कर्नाटक, महाराष्ट्र आनी गुजराताक वीज पुरवण जातली. लगभग 35,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण हुआ है. इनमें कोयले से जुड़े, सौर ऊर्जा से जुड़े, बिजली से जुड़े और कनेक्टिविटी से जुड़े अनेक विविध प्रोजेक्ट्स हैं. इनसे छत्तीसगढ़ के युवाओं के लिए रोजगार के और नए अवसर बनेंगे. इन परियोजनाओं के लिए छत्तीसगढ़ के मेरे सभी भाई बहनों को, आप सबको बहुत बहुत बधाई. साथियों, आज एनटीपीसी के 1600 मेगावाट के सुपर थर्मल पावर स्टेशन स्टेज 1 को राष्ट्र को समर्पित किया गया है. इसके साथ ही इस आधुनिक प्लांट के 1600 मेगावाट के स्टेज 2 का शिलान्यास भी हुआ है. गोंयचे एकवटाच्या फुडारपणान मडगांवां लोहिया मैदानाचेर केंद्र सरकाराच्या वेगवेगळ्या प्रकल्पां आड सभा जाली. उलयतल्यांनी गोंय तशेंच केंद्र सरकारान सुरू केल्ल्या आनी नियोजीत प्रकल्पां आड जनजागृती केली. खणी, कोळसो, टायगर रिझर्व, वीज प्रकल्प आनी म्हादईच्या मुद्द्यावेल्यान सरकाराचेर टिका. The people gathered at Loya Maidan unanimously resolved to demand the scrapping of the destructive projects being pushed by the central and state governments, which will destroy the heritage of Goa, the environment, the agricultural land, our forests, rivers, hills, etc., and most importantly, damage our Goy, Goikar and Goikar bond. तुम्ही या रेझोल्युशनाच्या सहमत आसा? Thank you. दुसरं resolution. The people expressed great anxiety with respect to the contentious issues like OCI, dual citizenship. It was a tool to deny the Goikarpon to our fellow Goans who accepted Portuguese citizenship for better employment prospects and future of their children. They resolved to demand OCI status and dual citizenship for eligible Goinkars. आज तुम्ही सहमत आसा? आम्ही रिझॉल्व केला, सगळ्या लोकांनी रिझॉल्व केला की ह्या मुखायल्या इलेक्शनाक, फुडल्या इलेक्शनाक EVM मशीन यूज करपाचे बंद करपाचे आणि बॅलेट पेपर जो वोटिंग सिस्टम आशिल्लो तो परतून हाडपाक आम्ही रेझोल्युशन केला आणि सगळ्या लोकांनी हात वयर काढून सहमत केला आणि डिमांड केला की इलेक्शन कमिशनान परतून बॅलेट वोटिंग सिस्टम इलेक्शनाक इंट्रोड्यूस करचे म्हणून. नुवेचो जुजे डिकॉस्ट 5 वर्सां जालीं भात उकडपाचो धंदो करता. ताणें घरांत भात उकडूंक बॉयलर बसयला. गोंयभरच्या लोकांची भात उकडूंक गर्दी. प्रक्रियेक खंय मनीस कमी लागतात. बॉयलरांत खेपेक 620 किल भात उकडटा. खासा रिपोर्ट. गोंयकारांक जेवणाक उकडो शीत आनी नुस्त्याचें हुमण मेळ्ळें की आनी कांय नाका. आज उकडो शीत जेवपाक लोकांची हॉटेलांनी गर्दी पडटा. कांय लोकांनी आपल्या घराय उकडो शीत जेवपाक सुरवात केल्या. आमकां उकडें शीत जेवपाक उमेद येता. मात भात उकडून तांदूळ करपाची प्रक्रिया खूब कठीण. नुयेचो जुजे डिकोस्टा फाटलीं 5 वर्सां भात उकडपाचो धंदो करता. हो बॉयलर आहा. बॉयलर भात उकडपाचो. भात स्टीम बॉयल जाता तें. हांव पयलीं भात घातां,
रातीको सायेंसा घाता तितून उदक भरून दवरता सगलें आनी तें भात घातरी 14 दिसाक वयता तितून अबावट 625 kg वयता तितून रातभर तेका उगोवन दवरताय उगोवन दवरलें मागीर दुसऱ्या दिसा सकाळी हांव तें सगलें उदक देंवयता आनी जाय तितलें दवरता स्टिमीक आनी स्टिमींग जालें म्हणटकीर मागीर उज घाता उज घायलो अबावट 3 वरां भितर हें बॉयल जाता हांव तें ओपन कोता डोर आहा तेजें मातशें डोर ओपन कोता चॅक कोता चॅक केलें म्हणटकीर तितून कोटा उकडोला ना उकडोला थोडे लोक आपूण सुकोवपा म्हूण वता हांव सुकयतो जाल्यार हांव मागीर आमगे बायलां पयशे घेता दोग जावं बायल लागताय ते काम करपाक गव्हर्मेंटान म्हाका केलें ना हें सिस्टम हांवें कोण घेयल्या हांव बोटीर आहलोलो बोटीर सेकंड इंजिनियर आहलो सो म्हजे अंडर बॉयलर आहलोले सो बॉयलराची हांवें ती आयडियार कोन्न हांवें ती हें कोण घेयला लोक सगळे गोंयचो येता सो वारकासो येताय बाणालसो येताय सुरालसो येताय वेर्नीसो येताय बिचोलसो देखून येयले हांवें ऑल्ट्रेशन केलें ऑल्ट्रेशन करून आतां सगळें 2019 सो हांवें सगळें लोकांगे घेवपाक गेले आनी लोक मागीर सॅटिस्फाय जालो आनी लोकांगे आतां बात जाय तेच म्हाका प्रुडंटा खातीर सावियो डायट्स शेतकींत ड्रोन चालीक लावपी गोंय दुसरें कोविडाच्या महामारी उपरांत शेतकी मळार गोंयची वाटचाल स्वयंपूर्णतेचे दिशेन म्हूण मुख्यमंत्री सांखळे कृषी महोत्सवांत उलयलो रवींद्र भवनांत 2 दीस कृषी महोत्सव दवरला शेतकारांक प्रदर्शन आनी प्रात्यक्षिकां शेतकी जमीन फक्त शेतकारांकच विकूंक मेळटा सरकारान कायदो केला म्हूण मुख्यमंत्री सांगता स्वयंपूर्ण गोंय ह्या संकल्पनेंतल्यान कोविड आयले तेन्ना आमकां कळ्ळें आमकां भाजी मेळना जाली फुलांय मेळना जाली नुस्तें मेळना जालें दूदूय मेळना जालें चिकन मेळना जालें मटन मेळना जालें तांतयां कांयच मेळना जालें तर स्वयंपूर्ण गोंय हो कन्सेप्ट आमी सुरू केल्या उपरांत लोकांक म्हत्व पटोवन दिलें आनी लोकांक म्हत्व पटोवन दिता आसतना एकेर न्ही तुमकां जाय तो सपोर्ट टेक्निकल सपोर्ट ओके तुमकां जाय तो फायनान्शियल सपोर्ट तुमकां जाय तो मार्केट सपोर्ट हो सगळें काम आमच्या सरकारान सगळ्या दृश्टीन आनी म्हणून एग्रीकल्चर पॉलिसी आसतली दुसरो महत्वाचे निर्णय जे सरकारान घेतले तितून 2-3 निर्णय एक एग्रीकल्चर लँड विकपाक मेळना हो कायदो म्हज्या सरकारान हाडलो कोणाकूच आपली पेडी एग्रीकल्चर लँड ही बेश्टी कोणाक खंयच्याच मनशाक विकपाक मेळटा आनी हाज्याय फुडें विकूंक मेळची ना आमी द्रोण जो आहा इतकेली शेतां हेजेर सारे मारपाक फक्त हातांनीच मारताले किंवा कंप्लीट शेत आसा जाल्यार ते आतां द्रोणाच्या माध्यमांतल्यान आमी जर लिक्वीड भितर हें आहा तें भरलें जाल्यार कंप्लिटली शेताचेर द्रोण हे सारे मारून येता म्हणजे नो डावट आमचे कडेन हार्वेस्टर आसा बाकीची सगळी टेक्नॉलॉजी आसा रोवपाक आसा लावपाक आसा सारे मारपा खातीर आसा ती द्रोण टेक्नॉलॉजी गोंय शेतांत वापरपाक लागला आनी आतांचे पॉलिसी करता आसतना सगळ्या शेतकऱ्यांक हें केलां सावळ घेतल्यात आनी तांकां मदत करपाची खुबशी तितून मदत जातली शेतकऱ्यांक सगळ्या शेतकऱ्यांक शेती तेजी जमनी कित्याक जायना कित्याक पेक येयना कितें येयना सगळे तरेची मदत आमी पॉलिसी हें करतले आनी ती रोखडीच पॉलिसी केल्या ती आमी रोखडीच करता दितले लिंबाक उजो 7 रुपयार पावलो 50क 7 कांय किरकोळ दुकानांनी लिंबू 10 रुपयार पावला बिजापूर अकस्मात पावस पडिल्ल्यान खंय लिंबाची शॉर्टेज जाल्या आनीकय वाडूंक शकता म्हणून बाजारकारांचें शिनाल गरमीचे दीस सुरू जातात दंपरचे शरीर थंड करूंक जायते लोक लिंबू सोडा मारूंक गर्दी करतात मात लिंबू म्हारग 7 रुपया एक 50क 7 लिंबू कांय किरकोळ दुकानांनी 10 रुपया एक लिंबू बिजापूर पावस पडिल्ल्यान लिंबूची शॉर्टेज म्हणून बाजारकार सांगता 10 नींबू का 20 रुपये पड़ता था और अभी 50 रुपये का 8 है 50 रुपये का 8 है हाँ और बढ़ने का चांस है देखते गर्मी का सीजन है उसके बाद बढ़ेगा लेकिन क्यों बढ़ रहा है अभी ये माल शॉर्टेज है उधर लॉस हो रहा है ना इसीलिए बढ़ रहा है
माल की डिमांड भी है और माल कम है। और उसके बाद गर्मी में ना, गर्मी में तो उसका पहले से डिमांड ही है, अभी स्टार्टिंग ही डिमांड हो गया है। लिंबू येतात ते बिजापूरच्यान। बिजापूर हांगासर काही दीस पयलीं मदींच पावस पडलो, ताच्या उपरांत लिंबूचे जे प्रोडक्शन आसा ते कमी जाले आणि कमी जाल्या कारणान गोंयांतूय थंयच्यान लिंबू येता आणि गोंयांतले लोक लिंबूचो वापर चड करता आणि सध्या गरमी असल्या कारणान आनीकूय चड वापर वाडलेलो आसा। आणि पयलीं काही दिसा पयलीं आमी लिंबू पळयले की 2 रुपयाक लिंबू पडटालो आणि तोच आतां लिंबू 7 रुपये जालेलो आसा। आणि वेपारी अशें सांगता की येणाऱ्या काळात हो लिंबूची रेट वाडटली। तर भायर आमी काही शॉपांचेर गेले, थंयसर एक लिंबू 10 रुपयान सुद्दां विकलो वयता अशें आमकां समजलें। सो लिंबूची रेट वाडल्या कारणान लोक सध्या त्रस्त आसा। पणजेच्यान प्रुडंटा खातीर रुपेश रावत। ह्यो खबरो इतल्यार सोंपतात। प्रुडंटाक फॉलो करात, प्रुडंट प्लस ॲप, वेबसायट, ट्विटर, फेसबुक, पॉडकास्ट, व्हॉट्सॲप, टाटा प्ले ॲप, जिओ टी व्यापार। बी प्रुडंट, बी सेफ, कीप वॉचिंग प्रुडंट। देव बरें करूं।